Hello everyone, welcome to Videsh classes, and this is the continuation of video 1 under the heading algebraic equation. So video 1 and आम्ही जे क्वेश्चन्स पहिले त्याचे कंटिन्युएशन्स हे असा इथून आम्ही मॉडरेट टाइप क्वेश्चन्स पहिले under the algebraic equation. So see here, solve x upon 4 plus x upon 2 equal to 9. सो आता हांगासर हे जे वेरिएबल्स आसा ओके. सो हांगासर आमी फर्स्ट कितें करतले क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं ओके. सो अशा कंडिशनार आनी हांगा कॉन्स्टंट टर्म आसा पळय हेच्या कडेन एक्स ना रायट. सो हे फर्स्ट क्रॉस मल्टिप्लाय करतले एक्स इंटू 2 कितें जातलो 2x विथ साइन प्लस एक्स इंटू 4 4x डिवाइड बाय स्ट्रेट मल्टिप्लाय 4 इंटू 2 8 जालो ओके. सो आता हांगासर इक्वेशन तशेंच बरें 2x प्लस 4x आता हो आनी हो नंबर मल्टिप्लाय जातलो 9 8 2 प्लस 4 इतलो 6x. आता ह्यो जर असोच दवरता तुमी जाल्यारूय काय प्रॉब्लेम ना. हांगासर हांगा कितें कराच हो 6 आहा तो डिवाइड कराच ओके. सो 3 च्या टेबलान 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मागीर 2 4 जा सो 3 4 जा 12 ओके. डायरेक्टली अशें आन्सर येतले. सो हे इज युअर करेक्ट ऑप्शन. जर हे कोणाक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कळोंक ना जाल्यार पळयात अशें करप एक्स इंटू 2 प्लस ही साइन एक्स इंटू 4 डिवाइड बाय हो 4 इंटू 2 आणि हो कॉन्स्टंट टर्म हांगा काय ना म्हटल्यार 1 सुद्दां कन्सिडर धरल्यार चलता ना धरूंक सुद्दां चलता. सो एक्स इंटू 2 2x एक्स इंटू 4 4x आणि 4 2 जा 8 असो जातलो एका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणल्यार. सेम वे मागीर हो नंबर एका मल्टिप्लाय जातलो ओके. सो लायकवायज हे तुमी मागीर रिमेनिंग थिंग्स सॉल्व करतले. नेक्स्ट सॉल्व 3x मायनस 2 आणि 2 हो ह्या ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय जाता इक्वल टू 4. सो फर्स्ट ब्रॅकेट सॉल्व कराच 2 इंटू 2 4x द व्हेरी इंपॉर्टंट वेट्स मायनस मायनस साइन चेंज जातली प्लस ओके. सो साइन रिलेटेड तुमकां खबर आसपाक जाय जेन्ना पळय मायनस मायनस प्लस जाली मागीर नंबर मल्टिप्लाय करा 2 5 जा 10 4. आता 3 सून 4 काडलो कितलो उरलो मायनस 1x ग्रेटर नंबर साइन येतली हांगासर कळ्ळें 3x मायनस 4x ग्रेटर नंबर साइन मायनस 1x. मागीर नेक्स्ट इक्वल टू जान हे कॉन्स्टंट आसा ते एकीकडे प्लस आहा तो मायनस राइट. सो मायनस 1x 4सून 10 काडले 6 उरले बट ग्रेटर नंबर साइन 10 आसा 10ची साइन मायनस आसा राइट. सो मायनस मायनस कितें जातलो कॅन्सल जातलो. सो x इक्वल टू 6 हांगा जर 2 बीन आसलो जाल्यार तो डिवाइड करा 1 आसलो जाल्यार गरज ना. सो x इक्वल टू 6 येता. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. कळ्ळें व्हेरी इंपॉर्टंट साइनिंग मायनस मायनस प्लस ओके. सो साइनी चेंज करायच ग्रेटर नंबर साइन येतली हांगासर ग्रेटर नंबर व्हडलो नंबर पळय 3सून 4 मायनस केले आमी पण व्हडल्या नंबराची साइन येतली. सेम वे हांगासर मायनस केले कळ्ळें सबट्रॅक्ट केलो आमी 10 4 6 काडलो बट ग्रेटर नंबर साइन मागीर मायनस मायनस कॅन्सल जातलो. सो x इक्वल टू 6. नेक्स्ट सॉल्व 4x मायनस x अपॉन 2 इक्वल टू 14. आता x वेरिएबल्स आसा पळय ते फर्स्ट क्रॉस मल्टिप्लाय करा. आता हेतून डिनोमिनेटर ना म्हणजे तुम्ही पुट कराच कितें पुट करतले 1 ओके. सो क्रॉस मल्टिप्लाय मागीर कराच 4x इंटू 2 मायनस 1 इंटू x डिवाइड बाय हो स्ट्रेट मल्टिप्लाय 1 इंटू 2 इक्वल टू 14. 4 इंटू 2 8x 4 2 जा 8 x तो हात दवर 1 इंटू x 1x 1 2 जा 2 हांगासर 14 येयलो ओके. आता 8सून 1 काडलो म्हणजे 8x मायनस 1x कितलो उरलो 7x डिवाइड बाय 2 14. आता हो आनी हो मल्टिप्लाय कराच 14 इंटू 2. सो x जर मल्टिप्लाय जाल्यार मल्टिप्लाय कराच ना जाल्यार असो दवरात. सो इजी वेन पडटलो तुमकां 7 2 जा हो 7 हांगा गेलो 7 2 जा. सो x इक्वल टू 2 2 जा 4. सो B इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट सेम वे क्रॉस मल्टिप्लाय फर्स्ट थिंग. सो 2x प्लस 1 आता एका मल्टिप्लाय हितून करतले सो अशें घेयाच 2 कळ्ळें 2 एका फूल ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय मायनस हो नंबर 3 हे फूल ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय डिवाइड बाय ह्यो दोनूय नंबर मल्टिप्लाय कळ्ळें 2 हे फूल ब्रॅकेटाक हांगा दोन हे टर्म्स आसात न्हू म्हणून 2 एका अशें हो नंबर भायर घेवप हो नंबर भायर घेतलो हे दोन टर्म्स आसा म्हणून असो घेतलो आनी उरलो घेतलो 2. आता स्ट्रेट मल्टिप्लाय कर 2 2 जा 4x प्लस 2 1 जा 2 मायनस 3 इंटू x 3x व्हेरी इंपॉर्टंट आता थिंग मायनस मायनस प्लस साइन चेंज जातली हांगासर प्लस जाता प्लस प्लस प्लसूच जाता पण हांगासर मायनस मायनस प्लस. सपोज प्लस आसली मायनस प्लस मायनस जातली कळ्ळें साइन कन्वेन्शनचे साइन सो सायन्स आहा ते स्टडी कर प्लस प्लस म्हटल्यार कितें प्लस मायनस मायनस म्हणजे कितें प्लस मागीर प्लस मायनस म्हणजे मायनस मायनस प्लस म्हणजे मायनस ह्यो साइन स्टडी करपाक जाय तुमकां. सो हांगासर मायनस मायनस प्लस केलो 3 इंटू 1 3 2 आनी हो 3 2 जा 6 जालो राइट. सो आता नेक्स्ट स्टेप ह्यो आनी ह्यो मल्टिप्लाय पयलीं कराच
So 4x plus 2 minus 3x plus 3, 2 into 6. आता x एकीकडे आलास 4x विथ साइन येतलो तो minus 3x आणि 2 6 जा 12 आता प्लस 2 आहा तो minus 2 प्लस 3 आहा तो minus 3 4 3 काढलो 1 12 2 काढलो 10 10 3 काढलो 7 so x equal to कितलो येलो तुमचो 7 so A is your correct option. Okay, see next 2x plus 5 minus 3 in bracket x minus 2 equal to 4. तो first bracket solve करा 2 into x 2x plus 2 into 5 10 minus 3 into x 3x आता sign important आहे minus minus plus 3 2 जा 6 equal to 4. आता x एकीकडे येतात दोराच 2x minus 3x नंबर एकीकडे 4 equal to जाणार तो पहिला नंबर मागीर प्लस आहा तो प्लस आहा तो मायनस दोनांसून 3 काढलो एक उरलो राइट बट हांगासर ग्रेटर नंबर साइन येतली ग्रेटर नंबर 3 आसा सो मायनस 4 10 काढलो 4 10 काढलो -6 आणि -6 सो -1x मायनस प्लस सो पळयाच मायनस म्हटलं की हांगा प्लस नंबर प्लस करप कितलो येयलो 12 व्हडल्या नंबराची साइन म्हणजे मायनस सो हे दोन्ही मायनस कितें जातलो कॅन्सल सो x इक्वल टू कितलो येयलो 12 हे व्हेरी इंपॉर्टंट सायनी तुमकां खबर आसपाक जाय कितें चेंजीस कशे जाता ते कळ्ळें हांगा ग्रेटर नंबर साइन हांगासर 4 10 काडले -6 हांगा 10 हो व्हडलो नंबर आसा म्हणून तेजी साइन येयली हो विथ साइन घेतलो मायनस प्लस नंबर प्लस करप बट ग्रेटर नंबर साइन येतली म्हणजे दोगांय सेम नंबर आहा म्हटल्यार मायनस येयली सॉल्व 2x plus 3 upon 6 equal to x plus 2 upon 2 सो ह्या कंडिशनाक कितें करतले फर्स्ट क्रॉस मल्टिप्लाय करपाक जाय ओके हो एका ओके सो 6 into there 6x plus 2 आणि यो 2x plus 3 6 into x 6x 6 into 2 12 2 2 जा 4x 2 3 जा 6 द x आहा ते एकीकडे प्लस आहा तो मायनस प्लस 6 minus 12 6 हांसून 4 काढलो 2x 6 हांसून 12 काढलो -6 x equal to -6 divided by 2 so 2 3 जा पण विथ कितें येतलो -3 so B is your correct option. Okay, see next. So the 3x minus 1 upon 2 equal to 2x plus 3 upon 3. आता हांगासर कितें कंडिशन करप क्रॉस मल्टिप्लाय करप ओके 3 या ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय कराच ब्रॅकेट पुट कराच आणि या इक्वेशनाक मल्टिप्लाय कराच सेम 2x plus 3 आता हांगासर 2 into 3 करपाची गरज ना कित्याक इक्वल टू मध्ये साइन आसा ओके नाजाल्यार ती मिस्टेक करशात परत 3 into 3 9x minus 3 1 जा 3 3 2 2 जा 4x plus 2 3 जा 6 आता x आहा ते एकीकडे येतात प्लस आहा तो -4x आणि 6 मायनस आहा तो प्लस 9 हांसून 4 काढलो 5x 6 plus 3 9 द x हांगा दवराच 9 हांगा येतलो पयलो आणि 5 हांगा येतलो x equal to 9 upon 5 so A is your correct option हेजो मीनिंग डिवाइड लायनी नेक्स्ट सॉल्व 7 minus x upon 2 equal to x upon 3 आता x व्हेरिएबल्स आसात ते एकीकडे येतात सो नंबर एज इट इज दवराच इक्वल टू जावन जो कितें आहा तो फर्स्ट बरयतले मागीर मायनस आहा तो प्लस ही मायनस एवढेन वयतलो हो व्हेरिएबल सो आता हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय कराच x into 2 कितें येतलो 2x 3 into x 3x आणि हांगा स्ट्रेट मल्टिप्लाय येतलो कित्याक प्लस मायनस कितें आहा जाल्यार ते स्ट्रेट मल्टिप्लाय 3 2 जा 6 3 into 2 6 आता हो आणि हो मल्टिप्लाय करा 7 into 6 आणि हो हांगा उरलो 2x plus 3x 7 6 जा 42 5x सो 42 डिवाइड बाय 5 जातलो सो एक्साचे आन्सर 42 upon 5 येतलो जर पॉइंटान सांगला जाल्यार पॉइंटान मागीर डिवाइड करून अशें काडूंक शकता तुम्ही जर पॉइंटान आन्सर दिला जाल्यार अशें काडटले. Okay, see next. Solve x minus 3 upon 2 plus x plus 3 upon 3 equal to 7. So x variables आसा ते पयली क्रॉस मल्टिप्लाय कराच और 3 हे फुल ब्रॅकेटाक मल्टिप्लाय कराच प्लस और 2 एका मल्टिप्लाय कराच x plus 3 आणि हो स्ट्रेट मल्टिप्लाय कराच 2 into 3 equal to 7. Okay. Okay, next 3 into x 3x minus 3 3s are 9 plus 2 into x 2x plus 2 3s are 6 2 3s are 6 equal to 7. So 1 हो मल्टिप्लाय येतलो सो पयली इक्वेशन बरेच 3x minus 9 plus 2x plus 6 7 और 6 आर मल्टिप्लाय x x एकीकडे येतात डायरेक्ट तुमकां डायरेक्टली करूंक शकता तुम्ही हे फक्त हांव तुमकां स्टेप्स दाखयता कित्याक कळपा खातीर 3x plus 2x 7 6 are 42 मायनस आहा तो प्लस 9 प्लस आहा तो मायनस 6 जाय जाल्यार तुम्ही हांगासरूय करूंक शकता मायनस प्लस मायनस 9 स काडले 3 ओके डायरेक्टली करूंक शकता 3 2 5x 42 आणि 9 51 minus 6 5x 51 हांसून 6 काडले 45 x equal to 45 and your 5 divided जातलो so 5 9 जातलो so C is your correct option so x ची व्हॅल्यू तुमका 9 येईल ओके सो टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनात अवेलेबल आसा सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि टेस्ट लिंक अटेम्प्ट कराच थँक्यू